दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जीणी भोव अपुरबायेची आणि मोगाची आणि संतोष भरीत आणि खुशाल भरीत ती जात असताना सोम्या सांगता जिओचे एक वर्तें बाग. ह्या संसाराचे अधिकार नाही, ह्या संसाराची लब्धवणी नाही, रक्तमासाचे वंदवणे नाही, फुकट दौलत नाही, दोळ्यांची पुसलोनी नाही. बघार जेजू सांगता आमचो संबंध बरो करून जिओच्याक जेजू वर्त्या तरान आमकां आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. मग बाराणे भयणीनो, आज आमच्या जिवनांत जायत्या जाणांक आमकां खालतेपण म्हळ्यार एक तकसली जिणी म्हूण आमी चिंता. पूण जायत्यान आमकां कळीत ना ती उंचली जिणी, तकसली न्ही, खालतेपण म्हणटा आसतना आमी खालते जावन देवाक मानवल्ली जिणी जियोवची जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून थोडे कोण गेलो म्हणटालो खंय एक गुंडी काडन तांतूं गोळ्या म्हणसर पूर्ण बसून आसलो खंय. ताका एकल्यान विचारलें, तूं काल्यां करना सायबा? डीप मेडिटेशन म्हणा लागलो खंय. डीप मेडिटेशन म्हळ्यार ताणें चिंतलें गुंडी काडन पोंदा वचून तांतूं थंय बसल्यार डीप मेडिटेशन. तकली वयर ताणें तकली सकयल गेली जाल्यार पांय वयर गेले जाल्यार डीप मेडिटेशन तें न्ही. ताचो खरो अर्थ ताका समजोना. त्या देखून कलतेपण म्हणटा आसतना आमी चिंता आमी हेरांच्या हाताखाल आसचें, हेरान सांगिल्ल्या बरें आमी जिये जाय आनी हेरांच्या दोळ्या मुखार आमी एक उण्या मट्टाची म्हूण आमी चिंता. न्हय, खालतेपण जावन आसा उंचलें. त्या खातीर अगस्टिना कडेन विचारतना सगळ्या शेगुणा पैकी चड बरें खंयचें, तुजें म्हत्वाचें खंयचें म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो खालतेपण, ह्युमिलिटी. आनी सेकंड खंयचें भोव वापरपाचें शेगूण, तो म्हणा लागलो ह्युमिलिटी. आनी थर्ड खंयचें, तो म्हणा लागलो ह्युमिलिटी. तर तिनूय शेगूण पयलो दुसरो तिसरो खालतें म्हणून ताच्या प्रमाणें. कित्याक खालती आमी जायनासतना वर्ती जावंक सदांच देवा मुखार आमी जायना. तर मोगाचें न्हू, 12 मेटां खालतेपणाची आतां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पयलें जावन आसा देवाचें भें, फियर ऑफ गॉड. फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें? फियर ऑफ गॉड म्हळ्यार पुलीस येताना आमी केन्ना भियेता. पळय आतां कांय कळ्ळां, ट्राफीक रुलीर वचून रॉंग आमी मुखार वचून रावल्या जाल्यार पुलीस लागीं येताना आमी भियेता. आनी दुसरें आमी कित्याक भियेता? तो आतां लायसन्स विचारता ना, तो आतां इन्शुरन्स विचारता ना, तो आतां एमिशन टेस्ट सर्टिफिकेट विचार. तुजे कडेन तें सगळें आसा जाल्यार तुवें भियोवची गरज कितें आसा? तो एका रितीर तुका बांदोवंक पळोवंक आसा, पूण तुजे कडेन सगळें आसतना तुवें भियोवची गरज ना. पूण देवाचें भें म्हळ्यार कितें? देवाचें भें म्हळ्यार देवा विरोध हांव वचोन देवाक दुखयता गाय, देवाच्या संबंदांत हांव पयस वेता गाय. पळया, तेन्ना जावन आसलें भें आमच्या अब्राहमाचें. अब्राहम देवाक मानवल्लो जाल्लो, देवाक वर्त्या तरान तो विधेय जाल्लो. त्या देखून देवान ताका सांगतना कितें ताका सांगिल्लें जावन आसा? देवान सांगिल्लें, एकच एक तुज्या पुताक त्या मोरया प्रांताच्या पर्वतार वचोन तुवें बली पेटोवंक जाय. आनी ह्या वेळा कितें जालें मोगाच्या भाव आनी भयणी? आनी तोच वर्त्या तरान अब्राहम देवा विरोध वचोंक तयार जालो ना. वय गेलो तो आनी वेता आसतना ताणें पुताक सांगोना तुकाच बली पेटोवंक वेता म्हणून. पुताचें काळीज रावतें आसलें. देव दितालो म्हणा लागलो. कित्याक देवा वयर ताका बरोबर तो भरवोसो आसलो. फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड म्हळ्यार देवाक हांवें दुखोवंक नजो. तेंच फियर ऑफ ह्युमन आमचें तें आसा जाल्यार मनशाक हांवें दुखोवंक नजो, मनशाक हांवें चीट करूंक नजो, मनशाक हांवें बांदोवंक नजो, मनशाच्या जिवनांत हांवें खेळोंक नजो, मनशाच्या कुडीक हांवें कांय वायट करूंक नजो. पळया, मनशाच्या नांवाक हांवें कांय वायट करूंक नजो, मनशाच्या नांवाक हांवें अवमान हाडूंक नजो, अपमान करूंक नजो. सेम थींग आमी आमच्या जिवनांत फॉलो केलें जाल्यार देवाचे बेबिरांत कितें ती आसा पळय, देवाक दुखोवंक नजो, देवाक हांव खंय दुखयता गाय. त्याच प्रमाणे आमच्या वैयक्तीक संबंदांत आमी तशें आसांव तर आमचें व्यक्तित्व कितलें बरें जाता आसलें. हेरांक हांवें दुखोवंक नजो.
जावं बरो सगळीं जाणां तुका जायनात जायना जा म्हणून तुज्या मोतीन आसतनात ते एक तरेचे दुखोवणी म्हण येता. कित्याक की म्हळ्यार आमी कोण्णा की भायर घालूंक न्ही आमच्या मोती जावन न्हू. आमी तांकां सगळ्यांक गांवराव दिवंक आसा. त्या देखून देवाचें बेबिरान म्हळ्यार देवाच्या मोगांत कांय उणेपणां करतांगी म्हणल्यार एकच एक म्हज्या मोतीन आसतना हांव देवा थंय एक जावच्याक देवाच्या बेबिरांतेन चलतां. साम किर्तन मोतारो हातू आमी पळयलें जाल्यार देवाची बेबिरांत म्हळ्यार कशी म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. जुओन सोंजेल 2 अध्याय 4 ते 5 वळ. काना शारांत दाका सोरो उणो आसलो. ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो, स्त्रिये म्हाका कितें पडोन गेलां, म्हजो वेळ येवना. मोरी म्हणटा हें करी जायी पूण देवाची घडी येवना. कोणाची खुशी करचें म्हणून आतां जेजूक आपल्या जिवनांत बगलें जावंक पुरो. सम माउंटफोर्ट म्हणटा आवयच्या उतरां विधेय जावचें, देवाची खुशी करची जावन आसा. त्या देखून जेजू ताचे पयले अजाप मरयेन विचारल्या खातीर काना शारांत करता. आनी हें जेजू बरें समजल्लो. पयलें अजाप तो करन, चवथ्या उपादेसाक व्हरतो मान तो दिता. चवथो उपादेस कितें? माय बापाक मान दी. तुज्या आवय बापायक विधेय जावन चिये. तुज्या वडिलांक खाल जावन चिये आनी तसलें वर्तें म्हणून तो दिता. तुज्या घोवान करूंक आसलें तूं कर. तुज्या बायलेन करूंक आसलें काम तूं कर. ल्हान आसतना घरांत आमी फुलां झाडां हेरांक दिवचीं आसलीं, खाण दिवचें आसलीं. कित्याक आमकां एक बरो एक संबंद आसलो. हें तांच्या घरांनी एक फूल जावं दी, तांच्या घरांनी हें झाड व्हड जावं दी. मागीर आमी तांगेर गेल्ले जाल्यार म्हणटालो हें झाड आमगेर जावन हाडलें न्ही तुमी, बरीं फुलां जाल्यां तातूं म्हूण संतोश भोंवतले हांव. आमी आज चिंतूंक जाय आमच्या जिवनांत WWJD म्हळ्यार वॉट वूड जिजस डू इन माय प्लेस. म्हज्या जाग्यार जेजू आसलो जाल्यार कितें करचो आसलो. त्या देखून जेजू म्हणा लागलो हांव ह्या संवसाराक आयलां तर म्हजी खुशी करूंक न्ही. हांव ह्या संवसाराक आयलां तर म्हज्या बापाची खुशी करूंक म्हणा लागलो. म्हज्या बापाची खुशी करूंक. आमच्या जिवनांत आमी सगळें कितें आसा तें देवाच्या बेबिरांतेंत जियोंक जाय आनी हेरांकी आमी व्हरते बेबिरांतेन लेखूंक जाय. तांची भिरांत आमी तांकां दुखयतांगे म्हणलें एक भिरांत आमचें तें आसा जाल्यार आमचें जिवन अपुरबायचें जाता. दुसरें कलतेपणाक मेट जावन आसा सेल्फ डिनायल, स्वयं निराखरणी. जुओन चॅप्टर 6 वर्स 38 कितें म्हणटा? आमकां व्हरता तरान कोणीय तुका शाबासकी दिना भियेनाका. तुजें काम तुवें करूंक जाय. जेजून शाबासकी मेळटा म्हूण करूंक ना. जेजून केलें कित्याक ताका व्हरते देवाचें तें काम जावन आसलें. त्या खातीर ताणें आपलो जीव त्या कुर्सार समर्पिलो. स्वयं निराकरणी म्हळ्यार तें जुआंव 6 अध्याय कितें म्हणटा म्हणलें आमी पळोवया. 6 अध्यायांत सगळें ताचे व्हरते जिवितांत तो आमचे खातीर कितें करतालो म्हणलें ताणें आमकां दाखोवन दिलां. आनी तोच 6 अध्याय 38 वळ आमकां अशें म्हणटा कित्याक हांव सर्गीत हांव देवान आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धडल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धडल्या खुशी ताणें म्हज्या हातीन दिल्ल्यान एकल्याक सयत हांवें होगडे न्हय. बगार निमाण दिसा ताका हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण न्हू. पळया ताची खुशी ती. स्वयं निराकरणी ताणें केलें जाल्यार ताणें कोणाकी होगडोवन नजो सगळ्यांक ताणें बापा लागीं व्हरत जाय. ताका दिल्ल्यांक एक करून व्हरत जाय. तातूंत म्हज्या रेतेरेन केदाळे हांवें म्हणचें आसा लोकां कडेन विचारचें आसा तुमी म्हाका सर्गाक धाडूंक चिंतात की हेमगणाक धाडूंक चिंतात. पुरो जाणी म्हणटात सर्गाक धाडूंक. तर हांवें तांकां सांगलें तुमी म्हाका सर्गाक धाडूंक चिंतलें जाल्यार म्हज्या रेतेरी वेळार एकल्यान सयत निराश जावन आळसायेन जेमोंक ना, सुडसुडीत आसोंक जाय. आनी तेन्ना तुमी म्हाका सर्गाक धाडटा जाल्यार तर तुमी म्हाका सर्गाक धाडल्या तर हांव कालें करतालो, एकलो वेतालो ना. हांव कोणाक आपण व्हरतालो तर कोणाक आपण व्हरतालो म्हणटा आसतना तांकां कलबुलो जातात. हांव म्हणजे तुमी म्हाका सर्गाक धाडटात तर हांव तुमकां आपण व्हरतालो.
तुमकां म्हज्या सांगाता घेवन वतलो, कित्याक तुमी म्हाका सर्गार धाडचें जावन आसा. तांकां एक निदर्शन दिता आसतना मोगाचे न्हू, जायते वटेन आमी हेरां विशयान चिंतिना, आमचे विशय मात चिंता. आमी वता आसतना आमी एक सुरेनी, आमी वता आसतना एक हिंडीत आमी आपोवन व्हरोंक आसा. त्या देखून आमी बरें करचें, आमकां मात न्ही हेरांच्या जिवांनी बरें जावच्याक आमची जिणी आमी सोबोवची. तांणी आमी तांकां सोबय म्हूण सांगचें म्हणना, आमची जिणी सोबयत आसतना ऑटोमॅटिकली ती सोंपतात आनी ती बऱ्या वाटेक येता आसतना आमी सर्गाच्या दायजाक जायते वावराडी दान दितले. हांव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आनी तिसरें मेट जावन आसा ओबिडियन्स, विधेयपण. बायलेन गोवान बायलेक विधेय जाल्ल्या बरींच आमी पाद्राबांनी बिस्पाक या आमी रिलिजियसांनी आमच्या प्रोविन्शियलाक आनी तशेंच आमच्या सुपिरियरांक बिस्पान पापसाहेबान कॉलेज ऑफ कार्डिनलांक अशें विधेय जावचें जावन आसा. विधेयपण व्हडल्यांनी धाकट्यांनी व्हडल्यांक मात न्ही, व्हडल्यांनी धाकट्यांक विधेय जावचें जावन आसा. त्या देखून आमच्या ह्या जगमणाच्या जिवनांत तुमी पळयतात जायते ल्हान आमचे की प्रायांत आशिल्ले व्हडली व्हडली पदवी काडूंक पुरो, तांकां आमी खाल जावंक जाय. कित्याक तें जावन आसा कालतेपण, तें जावन आसा विधेयपण. तांकां ती हुद्दो दिला, तांकां ती जबाबदारी दिला, देवान ती तांकां फावो केल्या. तांकां ती फावो केल्या क्षण आमी म्हणोंक ना तो म्हज्या प्रायान धाकटो, तो म्हजे उणो शिकिल्लो या चड शिकिल्लो, तें ना. हांगा तें हें ना, हांगा देवान तांकां नेमला. त्या प्रमाणें तुवें तांकां विधेय जावन चियोंक जाय. सम बेंडिक्ट एक सुकिल्ली बडी काण एका ब्रदराक दिता आनी म्हणटा वचून लाव नाका उदक घाल, आनी तो ब्रदर वेता. उपरांत त्या बडयेक सुकिल्ल्या बडयेक आंकरी बुडटा काय. विधेयपण म्हळ्यार तितल्या मट्टाक तो देंवल्लो आनी त्या विधेयपणाक फळ मेळिल्लें. हेब्रांक बरयलें पत्र चॅप्टर 13 वर्स 17. आमी विधेय जाय, आमी हर एक पटी विधेय जावंक जाय. त्याच जेजू क्रिस्ताक आनी ताच्या परत्या जिवनांत पवित्र सभेंत कोण सकडे आमकां मेळ्ळा तांकां तुज्या अविधेयपणांत तुज्या आवयच्या बापायक तुवें दुखयलां तर आनी तुका तांची दुखां गळयल्यां तर तें तुका बऱ्याक पडचें ना. तर मोगाचें न्हू, विजयी जावचें केदाळा पर्यंत, मोरा पर्यंत. 18 वर्सां पर्यंत मात्र न्ही, थोड्यांनी मेचिंची आसा 18 वर्सां जालीं आनी विधेय जायचें म्हणना. आय एम इंडिपेंडंट, आय एम माय फ्रिडम म्हूण थोड्या जाणांनी सांगचें आसा. तांकां विधेयपणाचो खरो लक्षण कळीत ना, विधेयपणाचे फ्रुट्स फळां या तें फळ तांकां कळीत ना. त्या देखून तशें म्हणून आसतात. संतोशान आमी एकामेकाक खालते जावन जियेल्यां तर, आमी एकामेकाच्या मोगान जियेल्यां तर हेरांक आमी एक आपुरबायेची काणीक जावंक शकतले. तर विधेयपण जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी हेरांक दिवची एक गौरव आनी रेस्पेक्ट. म्हज्या वडिलांक हांवें विधेय जावंक आसा. ताणें केल्या वेळा पट्टीक थोडे एडजस्टमेंट करतना म्हाका थोडे फावटी कस जावंक पुरो, कितें करता म्हूण आमी पुरपुरल्या जावं पुरो. त्या वेळा म्हजें विधेयपण खंय आसा. जायते फावटी आमी चिंता अशें जायचें तशें जायचें ना. तुका कशें जायचें त्या प्रमाणें न्ही, तुका कितें दिलां त्या प्रमाणें तुका जियोंक जाय जाल्यार बरेंपण तुवें करचें आनी बरें करच्यांत आमकां पुरासण ना. त्या देखून विधेय जावच्यां ती आमकां पुरासण आसची नाका. चवथें जावन आसा पर्सिवरन्स म्हळ्यार नियाळचें या समजून घेवचें. गालातकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 6 वर्स 19. सदांच बरें करून पेसाडचें. एक पटी दुखयता बक्षी म्हणटात, 2 पटी बक्षी, 3 पटी बक्षी, 4 पटी बक्षी. बेंडिक्ट म्हणटा मोरा म्हणसर बक्षी जाय. पेद्रून कितें म्हळें, कितल्या पटी हांवें बक्षी जाय? 7 पटी. जेजू म्हणा लागलो 7च्या 70 पटी. तुजें कॅल्क्युलेटर वर्क जायना म्हणा लागलो जेजू ताका. तुजें कॅल्क्युलेटर खंयच्या फायद्याचें न्ही. तूं चिंताय तुजें कॅल्क्युलेटर बरें आसा म्हूण, पूण ताचे व्हरतें कॅल्क्युलेटर, मास्टर कॅल्क्युलेटर म्हजे कडेन आसा. दॅट्स वाय मास्टर प्लॅन इज मच बेटर दॅन द मायक्रो प्लॅन. दॅट्स वाय मास्टर प्लॅन आमकां वर्तेपणाक पायता. तर देवाचें प्लॅन तें. हेब्रांक बरयल्लो पत्र चॅप्टर 12 वर्स 4. थंय आमकां नीज जावन आमी कशें देवाक मानवल्ली जिणी जियेचें म्हूण आमकां सांगून दिता. कितल्या फावटी हांवें म्हज्या घोवाक बक्षी जाय,
कितल्या वटेन म्हज्या बायले बगसी जाय, कितल्या वटेन म्हज्या भुरग्यांक हांवें बगसी जाय. हेरांची झडती करचें, पुरपुरचें, अपराध म्हणचें, कंप्लेन करचें. आमी रावया. एक दीस फ्री दवरया आंतू न्हू. एक दीस म्हज्या भावान भयणो आमचें एक व्हडलें कन्वेन्शन चलोवन आसलें. त्या कन्वेन्शनांत हांव ब्रेस्तार दीस बॉम्बे रेतेर दिवन येवन पावलो. शुक्रार दिसा क्रेची रेतेर 3:30 टॉक म्हजें आसलें आनी त्या टॉकांत इवंजलायजेशन म्हळ्यार आमी देवाची सुवार्ता कशी परगट करीत जाय म्हणल्या विशयांत म्हाका उलोवंक आसलें. आनी तातूंत हांवें तांकां एक चॅलेंज दिल्लें आसलें. आज 4:30 न्हू, फाल्यां सकाळीं परत म्हाका मीस आसलें त्या दीस 7:30 सकाळीं. आज 4:30 फाल्यां 7:30 म्हणसर कितल्या जाणांक आमकां वायट शब्द उलयनासतना, पुरपूर नासतना, हेरांचें कंप्लेन करिनासतना, हेरांचेर अपराध म्हणसर रावंक जाता. आनी तें आमी संपूर्ण केलें जाल्यार दॅट इज द ग्रेट इवंजलायजेशन दॅट वी कॅन डू. आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुमकां तें विचारतलों. तुमी तें कितले जाणां पाळूंक जाता पळया म्हणून हांवें तांकां सांगिल्लें. आनी दुसरे सकाळीं म्हाका उडासाक आसलें आनी तेंच हांवें मिसांत सर्मा वेळार तांकां विचारलें, कितल्या जाणांनी तुमी कांयच वायट उलय आसा. काल 4:30 जावन आज सकाळीं 7:30 म्हणसर पळया मोगाचें न्हू, कितले कांयच एक 24 hours नातली ना तूं. आनी त्या वेळार हात उखला म्हणटा आसतना ओन्ली 30% ऑफ देम रेज देर हँड. तर 70% नात. एका कन्वेन्शनांत, एका रेतेरीच्या कन्वेन्शनांत तुमी सांगाता नात, तुमी खंय जावन आयिल्लीं सांगाता तुमी तें एक कुटुंब जावन आसात. आनी तसल्या जाग्यार एकामेकाक अपराध मानिनासतना, एकामेकाक कंप्लेन करिनासतना, एकामेकाक पुरपुरनासतना रावंक जावना. तर आमी कितले पर्सिवेरन्स आमचें तें आसा, कितलें आमी समजून घेता. तर हांवें सांगलें आमी खंय मागीर सुवार्ता परगट करता. आमी जें कितें हांगा आयकलां तें आमी जिवंक आसा. जें कितें रेतेरींत आमी मानून घेतलां तें आमी आमच्या जिवनांत परगट तरान हेरांक सांगचें न्ही, हेरांच्या मुखार जियोवचें. तीं तें जियेल्लें पळयल्लीं तांचे जिणे बरी करतालीं. पूण आमची इवंजलायजेशन हांगाच संपत जाल्यार आमचे रेतेऱ्यो काल्यार गोवोरमेंटा पयशे करून दिवंक म्हूण विचारलें आसा. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी दीस वता आमी चड आत्मीक गटायन भरलेलीं कोळसुले जावंक जाय. तर 5वें आज पळयलें जाल्यार मेट जावन आसा रिपेंटन्स, पश्चाताप. हांव पावनय तरी देवान म्हाका बक्षिलां. सम बेंडिक्ट म्हणटा, थोडे अपराध म्हज्या घोवाचे आनी बायलेचे तुवें घेवचें, पोटी सांगचें न्हय. आनी किर्तन 37:5 कितेंय जाता आसतना देवाक कळीत आसा. त्या देखून आमी एकामेकाक तें अपराध म्हणून आमी एकामेकाक वायट करचें न्हय, जेवसाराक इडें दिवचें न्हय. 6वें मेट जावन आसा सिरेनिटी, प्रसन्नताय. तशें म्हळ्यार आसल्ल्यांत संतोश पावचें. कोणेंय अपमान केल्यार, दूख येयल्यार खुशेन घे. कोणीय अपमान करूंक तुका जायना. एज लॉंग एज यू डोंट गीव परमिशन. तुका अपमान करच्याक तुवें परमिशन दार ओपन करिनातल्यार तुका कांयच करूंक जाय. डेविड पोले ग्रेट मोटिवेशनल रायटर म्हणटा, तुज्या काळजाचें दार गेट तुवें ओपन करिनातल्यार कोणाच्याय कठोर आनी वायट उतरांचो प्रभाव तुजेर पडचो ना आनी तांणी तुका अपमान करूंक जावचो ना. आनी त्या देखून तुज्या जिवनांत तुवें बेजाराय दूख भोगची गरज ना. तुजें दार तूं ओपन करिनाका. आनी 7वें जावन आसा मेट सेल्फ अबेसमेंट, म्हळ्यार आत्मत्याग. देवाक आर्गां दी की तूं कितें सांगताय तें सगळें तुज्या जिवनांत कितें नॉर्मल आसा म्हूण चिंताय तें देवाच्या खुशे प्रकार आसा गे म्हूण कर. हांव आत्मीक न्हय म्हूण बेजार करिनाका. तुका जायत्यो वांटो आसात. हांव येदोळ कांयच करूं ना, हांवें तें करूं ना, हें करूं ना म्हणनाका. एक पातक केलां जाल्यार तूं गुन्यांवकार अपराध मानिनाका. प्रसन्नताय तुजें तें आत्मत्याग तुजें तें आसतना, कितेंय तें चड उणें जाता आसतना तुवें तें परते तरान देवाक समर्पण दिवचें. 8वें मेट जावन आसा प्रुडन्स, म्हळ्यार शाणेपण. तुजें शाणेपण बुद्दवंतकाय देवाचे उपदेश पाळोवंक आनी संत भक्ताची जिणी जियोवंक तुका फावो करता. त्या प्रमाणें तूं जिये. 9वें जावन आसा सायलन्स. हांव त्या विशयांत उलयलां. कशें जोब 11 दिसांनी अध्याय
38 जावन 41 म्हणसर मावून रावलो. देवा जाण तसो संबंद इतलो घटायचो जाल्यार ते उतरांची गरज ताका नातली आनी त्या लेवलाक आमी पावोंक टायम आसा. ते देखून एक दीस म्हणी तुज्या जिवनांत एक मौन दवरून देवा कडेन चड उलोवंक प्रयत्न कर. एक पात्रांव आसा आनी तो जायते रेतेरी दिता आनी ताचो एक फ्रायडे हर एक फ्रायडे तो मौन दवरता, कोणा कडेन उलयना. आनी ताचे रेतेरी कशें गे म्हळ्यार चड बूक तो बरयता पूण ताका त्या दीस कितें रिफ्लेक्शन येतात ती रिफ्लेक्शन तो घालता आनी ताचे टॉक त्या प्रमाणे तो कर्ण ताच्या टेबलार दवरता. पळया मौन असो प्रभाव इतलो आसा. मौन म्हणल्यार क्षण आमी कितें चिंतचें मौन आसल्यार बरें कोणी डिस्टर्ब करिना म्हणजे मोबायल काडून आसा खंयचेंय ना. तुवें तुज्या देवा कडेन संबंद तुजो बायबल तुज्या सांगात आसूं न्ही एक बरो अपुरबायचो बायबल तुजे कडेन दवर आनी थंय तुजें आस्त जावन आसा तो बायबल काणून एक दीस मौनपणी रावोंक प्रयत्न करा मोगाच्यानो. तर 10वें मेट जावन आसा डिग्निटी गौरव दी, दुसऱ्या विशयान वायट उलय नाका. थोडे बरे मेसेज आसल्यार तांकां सांग, बऱ्यान सांग, बरो हांसो दी, बरें एक उतर सांग, अ गुड वंडरफूल आर मावलस. कितल्या अपुरबायची उतरां उलोवंक जाता काय म्हळें आमची लँग्वेज आमी मस्त पॉलिश करीत जाय, बरी अपुरबायची करीत जाय, बऱ्यान आसा जाय. तोंडा उतरां खातीर न्हय आमच्या काळजांत जावन ती उतरां उमाळून यें जाय. थोडी आमी कितें तोंडांत गोड करता भितरल्या हातांत मोटवें करता त्या खातीर न्ही. तोंडांत ती गोड आसूं दी हाती गोडसोच आसूं. त्या देखून आमी वर्तपणांत गौरव दिवंक शिकत जाय. 11th जावन आसा डिस्क्रिशन स्वयं निर्णय. विनाकारणाक तर्क करिनाका. कोणी तुका रागान पळयता तर तांकां एक आसो दी, तांकां रागान तूं पळय नाका. कित्याक तुज्या मुखार म्हण राग करीत जाय. आमी हेंची येवंक शिकल्या तर मोगाच्या भावनांनी बेडनो कितल्या अपुरबाय तरान आमचें जिवन जातलें. नेक्स्ट लास्टाचें कालतेपणाचें मेट जावन आसा रेवरन्स भक्तिभाव. रेवरन्स म्हळ्यार आमी हर एकल्याक एक मान बागोवचो. आमी चिंतूंक बरो मनशाक कितें आमी मान बागोवचो दॅट इज कॉल्ड रेवरन्स. गजाळे आमी धर्मीक व्यक्तींक एक रेवरन्स दिवंक आसता. तेंच वडिलांक आमी दिता धाकटे दिवयात कांय ना म्हणून. कोणाक कितें रेवरन्स दिल्यार कोणी ना म्हणनान कित्याक म्हळ्यार तस जाल्यार रेवरन्सांत तुवें जिवन जियेत आसतना कोणीच ना म्हणूंक जायना. मुखेच्या भावानो आनी भयणेनो अपुरबाय तरान कालतेपणाची 12 मेटां आमी जियेत आसतना देवाचो मोग आमचे थंय वळटा. कित्याक जेजू कालतो जालो खुर्सा पर्यंत मात्र न्ही, हर एकाच्या जिवितांत हर एकाच्या मेटांनी. आनी तेच उतर तो म्हणटा तेच जेस्स म्हणे म्हळ्यान 3 फावटी तो म्हणटा. कितें म्हणटा तो? बापा ही काल्स म्हजे हांव जाता जाल्यार निवार. म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी. म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी जावं सदां. पळया म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी जावं सदां. आमच्या जिवनांत तुजी खुशी जावच्याक हर एका दिसा आमकां राख आनी सांबाळ. आमकां त्या कालतेपणान जियोंक शिकय. कालतेपणाचें मेट हर एक लागीं एक वर्तेपण आनी तेच साम अगस्टिनाच्या उतरांनी आमी म्हळें जाल्यार फर्स्ट ह्युमिलिटी, सेकंड ह्युमिलिटी, थर्ड ह्युमिलिटी. आनी साम फ्रांसीस आसीस साम पाद्र बियो तेंच्या जिवनांत कितले कश्ट आयल्यार ते भियोंक नात. जेचे 5 गाय 50 वर्सां तो आपल्या कुडीर काणून जियेत आसतना पाद्र पियो म्हणला वॉट ए ग्रेट जॉय अँड वॉट ए ग्रेट फिलींग ते गायांत जियोवचें. फ्रांसीस आसीस चड तें नासले तो अल्वेर्ना माउंटांत आसतना ताका ते 5 गाय मेळिल्ले आनी त्या 5 गायचे दूख तो व्हरतना सांगतालो. कित्याक तसो संबंद तितलो जाल्लो. फ्रांसीस आसीसी कशें बरी माय एका रितीर देवा कडेन संवाद करताली, संभाशण करताली की त्याच प्रमाणे फ्रांसीस आसीसी देवा कडेन चड संभाशण करतालो. त्या देखून ह्या लौकीक संवसारांत तो एलावेटेड म्हळ्यार तो ऑलरेडी थंय जावन सुटोन वयर गेल्लो म्हणयात. आमी त्या लौकीक संवसाराच्यो वस्तू उपयोग करचे वय पूण तांचे वाटूक एक जावन अटॅचमेंट जावन दिवचें न्ही. डिटॅचमेंट म्हळ्यार त्या संवसाराच्या लौकीक जिणेंतावन
एकमेट वयर वेचे. सर्गाक सोम्यान गेल्ले तो जागो थंय तुमी पळयलें जाल्यार तेचे 2 मेटां थंय आमकां पळोवंक मेळटा. तातूंत एक मेट धमून धरल्या बरें आसा. कित्याक म्हळ्यार तातूंत ताणें वयर उंचायेक तो गेल्ल्या बरें तें दाखयल्लें जावन आसा. आज आमकां आमच्या जिवनांत खालतेपणान जियेतना उंचल्या जिवनाक एक व्हरतें मेट सोम्यान दाखोवन दिलां. तें आमी घेवया. संत भक्तांचे जिणेंत जायतें आमकां दिलां, सांगोन दिलां. तें आमी घेवया आनी आमचें व्हरतें जिवीत सोम्याक समर्पीत करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. जेजू तुका आमी आभार मानता. तुजो आमी व्हरतो मोग करता सोम्या. तुज्या व्हरत्या मोगान जियों खालतेपणांत सदांच आमचें जिवन उल्हास भरीत करूंक आनी संतोश भरीत करूंक जाय जाल्यार सर कृपा तूं आमकां रसून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.